ट्रांसपोर्ट मिनिस्टराचे रिजिग्नेशन मागता बिकॉज ऑफ नॉन इम्प्लिमेंटेशन ऑफ अमेंडेड एक्ट इन गोवा आणि ताजेर एक्शन घेवची. मुख्यमंत्र्याक जर गट्स आसा जाल्यार ताणें ट्रांसपोर्ट मिनिस्टराचेर एक्शन घेवपाक जाय. कारण म्हादय ही आमची गोंयकारांची जीवनदायिनी आसा आणि ती सांबाळप आमचें कर्तव्य आसा. आणि त्या खातीरूच ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो कितें प्रायम मिनिस्टरा कडेन आमी मांडटले त्यो सगळ्यो गोश्टी पत्रकारां मुखार सादारण 16, 17, 18 ह्या 3 दिसां भितर आमी दवरतले. म्हादयच्या मुद्द्याचेर सीएम सावंत केंद्रीय जलसंसाधन मंत्र्याक मेळ्ळो. जलसंवर्धन मंत्री शेखावत हाका मेळ्ळो स्पेशली. मेळ्ळो ताका लॅटरूय दिला. हांव म्हजे बरोबर आमचो खासदार आशिल्लो कपिल तेंडुलकर. आमकां सांगलां की हेल्थ फोर्स खंयचेच परमिशन जे आसा पळय ते रिगार्डींग कर्नाटक जे मागता जलसंवर्धन मिनिस्ट्री कडेन तर तांचें कन्सिडर्ड करचें न्ही अनलेस एंड अंटील टेकींग वी इंटू द कन्सिडरेशन. आमचें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी खंयची जरी परमिशन मागली जाल्यार ती आमकां पयलीं कन्सिडरेशनान करचें. आमी मागलां की तेंच्यांनी विजीटूय करची, तेंच्यांनी जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें. आमी आसात कर्नाटक आसात, महाराष्ट्र आसात आनी एमओएस मिनिस्ट्री आसा, जलसंवर्धन मंत्रालय आसा. प्रॅक्टिकली येवन तें पळोवचें आनी ताज्या उपरांत तेंच्यांनी निर्णय घेवचो. वा टील सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय जायसर तरी तेंच्यांनी वेट करचें. सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय जाल्या उपरांत शेवटी आमकां सगळ्यांक वी आर बाउंड टू बाय द सुप्रीम कोर्ट डिसिजन. तो निर्णय जायसर तरी तांचो रावचो आनी तो जुलयान आसा. ही तांकां आमी रिक्वेस्ट केला. तांणी सांगलां म्हाका खबर आसा की खूब पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स तांच्या कडल्यान मेळ्ळा. निश्चितच आमकां खात्री आसा अशा पद्दतीचे 3 जुलय पर्यंत तरी आनी नवीन काम जावचें, नवीन डायवर्जन जावचें हाची आमकां पुराय खात्री आसा. सी झडपी इलेक्शनां आमी ज्या कडेन दवरल्या थंय काँग्रेसीन दवरूं ना. डेफिनेटली इंटरनल सपोर्ट आमी ठरयला. ऑफिशियल अलायन्स आमी कोणा कडेनच करूं ना. जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक आप वा एनसीपीक मतां घालूं नाका म्हूण दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनाचो उलो. So I want to request the people of South, please don't vote for NCP or AAP because they are nothing but allies of BJP, and vote for them is like voting for BJP.